विरोधी पक्षातले पंच लेगीत सहकार्य करतात तशेंच पंच वांगडी कामा संदर्भात आता कार्यालयात येवपाक लागल्यात अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन बोगमाळो राखणी वणटेचें उक्तावण करपाक गेल्ल्या वेळार सांगलें। कोरोना महामारी काळांत बोगमाळो दर्यावेळेर राखणी वणत कोसळिल्ली ती बांदून ताचें सोबितीकरण करचें अशी लोकांची मागणी आशिल्ली। आयज ती मागणी पुराय जाल्या आनी लोकांक बऱ्यांतली बरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या। ओपोजिशना सुद्धा आहात ते पंच येऊन आमकां फुल सहकार दिता कित्याक बरें काम करपाक कोणाच्यान आडोवपा जायना। म्हाका खुश भोगता की बरे कामा खातीर ते सपोर्ट करता। लोकूय जो आमचे बरोबर घडी नाशिल्लो लास्ट इलेक्शनाक इतले मोगान येता। थोडे केन्ना पंचायतीन पांय दवरनासले मारिता येतकच कोण कोण पांय दवरता म्हाका सगळें व्यवस्थीत कळटा। आय वॉन्टेड टू सी इट एज एन एक्झाम्पल, इट वर्क व्हेरी वेल, but I am not ready to sacrifice her now for any other panchayat. Chikle dadla tinga improvement जावपाक शकता, but I will not do that because I need her in the office, because my office has to function well. Office looks after everybody, and I think Prasid has been after me. Prasid and she will make a wonderful combination along with Shetty. He is also a dynamic officer. He wants to do something good. So with the trio, I want to push things very hard along with seeking cooperation of my other Sarpanch, Kamla Prasad Yadav, who is also wanting to do something in Chikalim. He is going to inaugurate along with me one of the biggest expansion of the park, a garbage treatment plant, along with that a fecal treatment plant, STP, another STP. Wonderful things are going to happen even in Chikali. हांव एक सांगपाक सोदतां, end of next 4 years तुमकां दिसतलें आमचे दाबोले काय म्हूण। हांव मुद्दम सांगता कितल्या बऱ्यांतली बरी कामां जायत आसा आनी फुडाराकूय जायत रावतली। इनफॅक्ट म्हाका सगळे म्हाजे कलीग म्हणटाले तूं कित्याक इतलो फास्ट वयता, तूं इतले फास्ट, इट लुक्स लायक इलेक्शन इयर, जस्ट आफ्टर इलेक्शन तूं काम करता। आय सेड ती म्हाका संवय, आय विल कंटिन्यू द प्रेशर रिमेंडर ऑफ द 4 years and I got capable people to back me and I will see that it happens which touches the hearts of the people. कोविडा भितर जेन्ना ही रिटेनिंग वॉल कोलॅप्स जाल्ली आनी कशी फायल मूव करून सरान कितल्या बेगीन रिटेनिंग वॉल बांदली सो दॅट फुडें ऑर होम आहा तांकां प्रॉब्लम जावपाक जायना, कितल्या बेगीन केले। तेच्या उपरांत ह्या वॉलाचेर ब्युटिफायड जावपाक जाय कित्याक बोगमाळो हो टुरिजम स्पॉट जावन आसा आनी टुरिजमाचेर आमच्या विलेजीची इकॉनॉमी चडांत चड चलता। सो ते गजाली खातीर कशें अट्रॅक्शन टुरिजमाचें वाडयतले, ट्युरिस्ट कशे आनी एट्रॅक्ट जातले, म्हणजे वास्कोचे सगळे लोक हांगा येवन कशे सनसेट एन्जॉय करतले किंवा ह्या बिचांतलो आतां जसो तुमी वारो एन्जॉय करता हे सगळे गजाली एन्जॉय करतले। तेच्या खातीर एक ब्युटिफिकेशन जावपाची गरज आसली। बेगींतल्या बेगीन सरान जशें सांगलें आनी तेन्ना उतर दिल्लें की बेगींतल्या बेगीन जातलें। आमकां ही फायल पास जावन आयज आमी ह्या ब्युटिफायड रिटेनिंग वॉलाचेर आमी सगळे जाण उबे आसा।